उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. इस्रायलाक आपल्या हेरां सगळ्या पुतां परस झुजेचो अदीक मोग आसलो, कित्याक तो तांचे जाणटे पिरायेर जल्मलो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचें आंगलें केल्लें. आपल्या सगळ्या पुतांहून बापूय झुजेचो ओगळो मोग करतालो तें पळोवन दुसरे भाव ताका जळटाले आनी ताका ते बरे भाशेन देखोसो करिनासले. सगळे भाव आपल्या बापायचो हिंड चोरूंक सिकेम गेल्ले आसता इस्रायलान जुजेक सांगलें, तुजे भाव सिकेम हिंडाक घेवन गेल्यात. आयक, हांव तुका तांचे सुरशीं धाडटां. म्हणटूच जुजे आपल्या भावांचे सोदीक गेलो आनी ते ताका दोथान गांवांत मेळ्ळे. पयस थावन तांणी ताका देखलो आनी तो तांचे सुरशीं पावचे आदींच ताचो जीव काडूंक थारायलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, हो पळयात, सोंपणेकार येता, येयात ताचो प्राण काडुया आनी खंयचेय एके खुणींत ताका उडोवन आमी मागीर सांगचें. एके निश्ठूर मनजातीन ताका गिरासलो. तेन्ना ताचीं सोपणां खंय पावतात तीं पळोवचीं. पूण हें आयकोतच रुबेनान तांच्या चोपक्यांतलो ताका वाटायलो. ताणें तांकां सांगलें, ताचो प्राण आमी काडचो न्हय. तांच्या चोपक्यांतलो ताका वाटावन परत ताका आपल्या बापायचे स्वाधीन करच्या निमित्तान रुबेनान नव्यान तांकां समजायलें, ताचें रोगोत वारय नाकांत. ह्या ओरोण्यांत एक खूण आसा, तांतून ताका उडोयात, पूण ताचेर तुमचे हात घाली नाकांत. आपले भाव आसले थंय जुजे पावतोच ताचें विविध रंगाचें आंगलें तांणी काडलें आनी ताका धरून एके खुणींत उडयलो. ती खूण सुकलोली, उदक तांतून नासलें. मागीर ते जेवणाक बसले. तेन्ना कांय इस्मायली लोक गालाद थावन येतालो तो तांणी पळयलो. गोम, पोरमोळ आनी रेजीन उंटाचेर घालून ते इजिप्ताक व्हरताले. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जिवो मारून आनी ताच्या रोगतान भिजून आमकां कितें मेळटा? ओदीक बरें, आमी ताका त्या इस्मायलेतांक विकुया, पूण कांय वायट ताका आमी करचें न्हय. कितलोय जाल्यार तो आमच्या रोगता मासाचो भाव. आनी ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय मादयानी वेपारी थंयसरल्यान वेताले. तांणी ताका ते खुणींतले वयर काडलो आनी इस्मायलेतांक रुपयाच्या 20 नाण्यांक विकलो आनी हांणी जुजेक इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो म्हाका उगडास येता. ताणें देसांत दुकोळ पुडूंक दिलो. तांचे उदर पोसोन काडून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो. गुलाम कसो विकून दिल्लो जुजे तो. जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो म्हाका उगडास येता. ताचे पांय सांकलींनी बांदलोले. ताचे मानेचेर लोखंडाचें जूं बसयल्लें. शेकी ताणें पारकून सांगलोलें तेंच घडोवन आयलें. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो म्हाका उगडास येता. तेन्ना राजान ताका बंदखणींतलो
काडूंक लायलो. राष्ट्रांच्या पातशायान ताका सुटका दिली. आपल्या घरांत ताका कारभारी नेमलो. आपले आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब: सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून परम याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वापार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मोळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तांतून घाण्यांक एक कोळंबी कांतोयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोळो ताणें कुळवाड्यांक कुंबळ्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतोच आपले कुंबळे घेवच्याक ताणें त्या कुळवाड्यांशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुळवाड्यांनी तांच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले, पयलेहून ओदीक, आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भियेतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुळवाड्यांनी पुताक पळोवन आपणा भितर म्हळें, हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातोलें. आनी तांणी ताका धरून मोळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचो धोनी येतोच त्या कुळवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नश्ट्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुळवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मोळो कुंबळ्याक दितलो. जेजून तांकां म्हळें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोंदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना? म्हणटोच देवाचें राज तुमचें कडलें काडून घेतले आनी पुर्तीं फळां करतात तसल्या लोकांक दितले. ताच्यो ओपारी आयकल्ल्या उपरांत मुखेल याज्ञीक आनी फारिजेव आपणाच विशीं तो उलोयता म्हूण समजले आनी ताका ते धरतले आसले. पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.